125 वर्साचो सप्ताह येतलो म्हणटा तो आज सुरू जालो 12:30 वरांचेर आमच्या घरच्या देवाक आमी पयलीं श्रीफळ दाखयतात आनी ते श्रीफळ व्हरून थंय आमी देवा समोर स्थापन करतात। तो एक वर्सभर ते श्रीफळ थंय उरतात। तो हो जो सगळो धार्मीक भाग आसा हो आमचे आजे देवळाचे पुरोहीत आनी म्हजे बंधू प्रशांत जोशी आनी तो नाल्ल आतां देवा समोर दवरून आनी भक्तिभावान ताची स्थापना करून आनी आमच्या गजरान भजनाच्या गजरान आमच्या 125व्या वर्साचो सप्ताह सुरू जाल्लो आसा। अंदू आमी 125 जातली म्हूण सगळे म्हणटाले आनी ताच्या फुड्यान जोरान तयारी केल्ली आसा। ती म्हाका दिसता अंदू खूब बरे तरेन यशस्वी जातली, कित्याक भायर स्टॉल्स पडले आतां फेरी जी आसता आमची ती इतलेच उत्तम तरेन सगळी कडेन पडिल्ली आसा आनी गर्दी आतां सुरू जाल्ली आसा। तशेंच जे धार्मीक भाग जो आसा तो 3 दीस आमी हांगा धार्मीक कार्य केले आनी आतां आमचो नाल्ल दवरून आमी सप्ताची सुरवात केल्या, भजनाची सुरवात केल्या। 24 तास आतां अखंड भजन जातलें आनी गांवांत जे आनंदाचें वातावरण जें सद्या तयार आसा तें पळोवन म्हाका दिसता खरेंच कोणें सगळ्यांनी येवन तें पळोवचें आनी सामकें आनंददायी वातावरण आसा। 125 वर्साचो सप्ताह लक्षांत करपा खातीर अनेक प्रयत्न केले। त्या प्रमाणे सप्ता खातीर एक नवो लोगो तयार केल्लो आसा आनी तो लोगो सगळी कडेन प्रसिद्ध केला। 3 दिसाचे बैठको देवा समोर 3 दिसाच्यो बैठको जाल्यो, 3 दिसाचे धार्मीक कार्य जाली, हांगा होम हवन जालें आनी आज सांजचे गांवांत आमी 3 मंच तयार केल्ले आसा। ताका 3 बरे माटोळी घाल्ले आसा। थंय प्रत्येक आमचे 6 पारवाले आसा, ते प्रत्येक पारवाल्याचे थंय बैठको जातल्यो संगीताच्यो 6 ते 9 आनी 9 ते 12 सगळ्या हांगा सप्ताक येणाऱ्या सगळ्या लोकांनी ताजो आस्वाद घेवचो दर वर्सा लोक घेतात। ताजे बरोबर आमचे पार येतले, जे पार आतां सादारण 3 वरांचे दनपारां सुरू जातले ते फातोडेर 3 वरां पर्यंत 6 पारांचे देवळान आगमन जातलें। तेन्ना भायर सगळें वातावरण आनंदाचें आसा। लोकांनी घराक रोशनाय केल्ली आसा, घरांत लोकांक आमंत्रण दिवन जेवणाक आपयल्लें आसा, गोळ्या कडेन लोकांचे कडेन गोडधोड जेवण चल्लां। हें सगळें आनंददायी वातावरण आमचे कडेन आनी 125 वर्साच्या सप्ताक साजेशें वातावरण सद्या आमी तयार करूं शकल्या। हाज्या खातीर हांव सगळ्या म्हज्या कार्यकर्ते जे आसात, आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समितीचे कार्यकर्ते, ह्या वर्साच्या कमिटीन जवळ 172 कार्यकर्ते आसात आनी तांणीच हो सगळो सप्ताह साजरो करून आनी यशस्वी करपाक तांचो व्हडलो सहभाग आसा। सादी बॅरिकेड घालपा पासून ती गवरगडी गोळा करपा पासून ते माटवाची सगळी वेवस्था पळोवपा पासून प्रत्येक गायनाची प्रत्येक धार्मीक विधीची सगळ्याची वेवस्था करपा खातीर आनी तें सगळें वेवस्थीत जाता। पयलीं म्हणटा सगळ्या आख्खे आमच्या वास्कोकारांक, मुरगांवच्या आख्ख्या तालुका तशें आख्खे गोंयकारांक आमी सप्तकाची सगळ्या हार्दिक शुभेच्छा। 125 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा। एक व्हडलो म्हणटा असो दीस आमकां सगळ्या वास्कोकारांक, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्कोकार दामबाबाचो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय फुडें वचना। हिस्टॉरिकल आनी इतिहासीक दीस, कित्याक 125 वर्सां आयज आमच्या सप्तकाक पूर्ण जाता आनी खरेंच बरें दिसता। आमी ल्हानपणांत जेन्ना सप्तक आसतालो तेन्ना आमी खाली भोंवताले, आमकां खबर आसता खंयचो दीस येयलो कितें येयलो, पूण आयज खरेंच आनंदान जाता कित्याक बाबा ही सप्तकाची फेरी जावन दामोदराचे स्थान जावन आयज 125 वर्सां जाली आनी सगळे भावीक जे वास्कोसून आसून नाजाल्यार गोंयकार आसून सगळ्यांक म्हणटा उनवणीत परबी दिता पळय। एक महत्वाचो उत्सव अशें संपूर्ण गोंय मानता, संपूर्ण गोंयच न्ही तर आजूबाजूची राज्यां सुद्दां ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जाता। गेली 125 वर्सां ही सतत भक्तीची धारा हांगा व्हांवत आसा आनी हातूंत जोशी कुटुंबाचो मोठो हात आसा। हांव सगळ्यान पयलीं जाणी हें सगळें सुरू केलें, ही परंपरा हांगा कायम दवरली, आमची संस्कृती आमचो धर्म ह्या निमित्तान खंय तरी मजबूत करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, सगळ्यांक एकत्र हाडपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, हे प्रयत्न जे आहात ते खरोखरच एकदम आमच्या देशा खातीर धर्मा खातीर हे एकदम बरें आसा। पयलीं 125व्या दामोदर भजनी सप्ताच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आज दामबाबाक वास्को पुरतो उरना नाजाल्यार गोंया पुरतो उरना, गोंया भायले लोक पसून हांगा येतात आनी आमी सगळे जाणां दामबाब हो कुल्याक धांवून येवपी देव, सगळ्याक म्हणजे मनोसाक पावपी देव अशें आमी सगळे मानतात आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वर्सान वर्स गर्दी ही वाडत वता आनी ह्याय वर्सा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार गर्दी इतली प्रचंड आसा की म्हाका दिसता आज ह्या फावटी हांव कमिटी मेंबर्सांचें अभिनंदन करता।